सगळ्यांक कॉन्फिडन्स असलो की गोयची जनता भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवार दोन्ही जाग्या भितर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निवडून येतले ती आमकां पूर्ण खात्री असली। अजून कांय मतदारसंघाचे निकाल येवपाचे आसात, पण आतापर्यंत जे निकाल आयिल्ले आसा तातूंत उत्तर गोंया भितर आमी 17 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार हे निवडून आयिल्ले आसात आणि दक्षिण गोंया भितर आमी जे 17 मतदारसंघ लढयले तातूंतले 14 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आयिल्ले आसात। म्हणजे आमी 85% उमेदवार जे दिल्ले तातूंतले 85% आमचे निवडून आयिल्ले आसा। हो एकंदर निकाल जर आमी पळयलो जाल्यार गोंयांतली जी रुरल एरियाज आसा, ग्रामीण भाग, ह्या ग्रामीण भागांतल्या 80% म्हणजे गोंयांतलो 80% भाग हो ग्रामीण भाग आसा। ह्या हातूंतल्यान आमी जे निवडणुकीक गेले तातूंतल्यान गोंयच्या जनतेन गेली 4 वर्सां जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या गोंया भितर आसा, जेचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताची टीम सगळी हांच्यांनी केल्लें आसा। आनी त्यामुळे ज्या तरेन आमी गेले 2-3 म्हयने सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्या तरेची आंदोलनां सरकाराक अपशकून करपा सारकी, मागीर तो टर्मिनल प्रोजेक्ट आसत, डबल ट्रॅकिंग रेल्वे आसत किंवा नॅशनल हायवे आसत, पाकोल आसत किंवा IIT आसत, ह्या सगळ्या विशय घेवन वेगवेगळे NGO आसत, वेगवेगळे राजकीय पक्ष आसत, हे सगळ्या आंदोलनान उतरले आणि सरकाराचें नांव बदलीची दयनीय व्यवस्था म्हणजे 3 केवळ निवडून आयिल्ले आसा सबंद गोंयभर। जो जाणटो राजा जाका आमी म्हणूंक जाय असो एक मडकयचो सिनियर राजकारणी तो केवळ आमकां उपदेश दिवपाचें काम करता, पण ह्या उपदेश दिवपी राजकारण्यांक सुद्धा स्वताच्या उत्तर गोंया भितरचो एक सुद्धा उमेदवार निवडून येवना। केवळ दक्षिणे भितर ताका 3 उमेदवार तांचे निवडून आयिल्ले आसात। जाका आमी गोंयकारपण अशें जो संबोधता ताका सुद्धा त्याच्या पार्टीच्या लोकांक सुद्धा गोंयच्या जनतेन दाखयलेली आसा। आनी ताका लागून आमी पळयताले हो सबंद रिजल्ट जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक कौल दिल्लें आसा। आनी येणाऱ्या दिसांनी जे 2022 ची निवडणूक जावपाची आसा असेंब्लीची, ह्या असेंब्लीच्या निवडणुके डायरेक्शन हे भारतीय जनता पार्टीच्या इन फेवर लोकांनी गोंयच्या जनतेन दिल्लें आसा। आमी पळयलें आमचे एक गोंयांतले 12 तालुके जे आसात, ह्या 12 तालुक्यांतल्या सगळ्या तालुक्या भितर म्हणजे आमी 70 तालुक्या भितर आमी 100% यश संपादन करपाक शकले। आमचे थंयचे आमदार आनी गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी आपले सगळे उमेदवार थंय निवडून हाडलेले आसात। ज्या तरेन थंय मेळावलेचो इशू वेगवेगळ्या भागा भितर करपाचो प्रयत्न केलो, पण हे सगळे आसून सुद्धा मोठ्या मताधिक्यान आमचे उमेदवार त्या भागात निवडून आयिल्ले आसात। आमचे बिचोली तालुका जर धरलो आसत जाल्यार बिचोली तालुक्यांतले 4 पैकी 1 उमेदवार सोडून 3 उमेदवार हे मोठ्या मताधिक्यान आमच्या मुख्यमंत्र्यांचो तालुको, ह्या तालुक्यात सुद्धा आमी मोठ्या प्रमाणात निवडून आयिल्ले आसा। म्हणजे असो एक तालुको ना, उत्तर गोंयांतले पेडणे आसत, बार्देज आसत, तिसवाडी आसत, बिचोली आसत, सत्तरी आसत, आनी खास करून सांगपाक बरें दिसता की सावथ गोंया भितर धारबांदोडा तालुका आसत, सांगे, केपें हे आमचे उपमुख्यमंत्री आनी काणकोण बाबू कवळेकर हे थंयचे आमदार आसात, आमच्या गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आसात। त्या तालुक्यांतले सगळ्यापैकी सगळे 100% उमेदवार हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आयिल्ले आसा। ताका लागून सबंद रिजल्टाचो ट्रेंड जर आमी पळयलो गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्या असो एक तालुको ना की ज्या तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून येवना। हे सगळे पळयता आसतना उमेदवार केवळ 50 मतान 54 मतान अशें निवडून येवना। सगळे उमेदवार जे आसात, म्हाका दिसता हायेस्ट लीड जे आसा ते 4890 हे केरी हांगल्ले उमेदवार जे आसा ती निवडून आयिल्ले आसा। त्याच्यानंतर आमचे सेकंड आमचे सुर्लाचे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातले जे पाळी मतदारसंघ थंय 4380 मताच्या लिडान थंयचे उमेदवार निवडून आयिल्ले। त्यामुळे एव्हरेज सगळे जे आसात खोला हांगासर 3500 आनी ताका लागून एव्हरेज जे आसा ते बऱ्या मताधिक्यान केवळ कमी हातून ना, उलट भारतीय जनता पार्टीचे एक उमेदवार पेडणे तालुक्यातलो केवळ 23 मतांनी आमी एक उमेदवार हारलेलो आसा। आनी हे जर एकंदर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या कानाकोपऱ्यान पावल्ली आसा।
म्हाका दिसता पयल्या वेळार इतलें हिस्टॉरिकल म्हणजे अशा तरेचो ऐतिहासीक निकाल हो हाच्या पयलीं केन्नाच लागू नासलो. हो म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी म्हणजे काँग्रेस सुद्दां जरी केन्ना आयिल्ली आसत जाल्यार ते 15-16 उरताले. पयल्या वेळाचेर आमी साडे 19 पर्यंत उत्तर गोंया भितर 25तले 19 मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टी निवडून येवपाक येतली. 17 ऑलरेडी आयिल्ले आसा. उरलेले 2 मतदारसंघ जे आसात त्या 2 मतदारसंघा भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात निवडून येतली. आमी पळयताले हे सगळे म्हणजे 6 म्हयन्या पयलीं मार्च महिन्याच्या 22 तारीख ही निवडणूक जावपाची आसली. पण कोविड सारखी महामारी आयल्यामुळे ही निवडणूक फुडें गेली आणि आमकां दिसतालें त्या वेळाचे प्रचाराचे मुद्दे हे वेगळे आसले. त्या वेळार निवडणूक जाली जाल्यार वेगळ्या पद्दतीची. पण हे सगळें आसून सुद्दां ज्या वेळार डिसेंबरच्या 12 तारीख निवडणूक डिक्लेअर जाली अशा वेळार सुद्दां गोंयच्या जनतेन भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवार हे निवडून दिल्ले आसात. कारण भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसत, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसत, त्या भागांत ते लोकां बरोबर आसात. आणि ज्या तरेन काँग्रेस पार्टी आणि इतर पार्टी केवळ घरा बसून पत्रकां तयार करप आणि प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन सरकाराचें नांव बदनाम करप आणि तातूंतल्यान मतां मेळप हें जें तांच्यांनी अवलंबलेलें आसा ताका एक चपराक गोंयच्या जनतेन दिल्ली आसा. आणि ताका लागून हांव गोंयच्या सगळ्या जनतेचे आभार मानता. कारण कोविड सारखी महामारी आसून सुद्दां भंय हो आसून सुद्दां ज्या तरेन गोंयची जनता मोठ्या प्रमाणात उतरली, वोट करपाक गेली, डेमोक्रेसींतलो जो वोटींग करपाचो आपलो अधिकार आसा तो घेवपाक लागून गोंयची जनता 56% कांय मतदारसंघ म्हाका दिसता हायेस्ट वोटींग जें जालें तें 79% बार्शें आनी पाळी मतदारसंघ आनी म्हाका दिसता 70 ऑलमोस्ट 70% हे गोंय भरल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर मोठ्या प्रमाणात गोंयची जनता मतदानाक गेली, मतदानाचो हक्क बजावलो आणि ऑलमोस्ट 56% ही मतदान करून आज भारतीय जनता पार्टीक बऱ्या तरेचें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. ताका लागून हांव गोंयच्या सगळ्या जनतेचे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार जे आपापल्या मतदारसंघा भितर वावुरले, आमचे मंत्री, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सबंद गोंय भरले कार्यकर्ते आसत, गोंय भरली जनता आसत, ह्या जनतेचे हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आभार व्यक्त करता. कारण तांच्यांनी आमकां भरभरून मतदान केल्लें आसा आणि येणाऱ्या दिसांनी सुद्दां म्हाका हांव आमचे मंत्री, मुख्यमंत्री आणि सगळेच जाण येणाऱ्या दिसांनी गोंयच्या जनतेक लागून जें कितें करपाक जाय तें सगळें पूर्ण करतले. आणि एक बऱ्या तरेन 2022 ही भारतीय जनता पार्टीची खऱ्या अर्थान परत एकदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटीच्या दिशेन आमी वचपाक लागलेले आसात. गोंयची जनता आमकां पूर्ण सहकार्य करतली अशी अपेक्षा करता आणि हांव मुख्यमंत्र्यांक विनंती करता की तांच्यांनी फुडलो विशय घेवचो. परत एकदा आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आमच्यामध्ये आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, उपमुख्यमंत्री श्री बाबू कवळेकर, आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे. हांव सगळ्यात पयली जितके जिल्हा पंचायत सदस्य जे निवडून आयल्या त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर निवडून आयला तांचे अभिनंदन, अपक्ष म्हणून निवडून आयला तांचेय अभिनंदन आणि काँग्रेसचे निवडून आयला तांचेय बी खूप खूप अभिनंदन. हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचे अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर आभारी व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टी खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यानी मोलाचे सहकार्य केले. पोस्ट कोविडच्या स्थितीत सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात खूप अशा मतदारसंघांनी भायर सरून मतदान केलें, त्याबद्दल तांचे खूप खूप आभार. नेक्स्ट थिंग हांव हाजे चड वेळ उलयना कारण म्हाका पुराय रिजल्टाच्यो एनालिसीस करपाच्यो ना. बट एक आसा की लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलेलो आसा. हे ह्या रिजल्टा वयल्यान सिद्ध जाता. कोणी कितेंय जरी सांगलें जाल्यार आमी ताका म्हणटा की जो विश्वास आतापर्यंत आमचेर दवरपाक जाय आशिल्लो तो लोकांनी दवरला. लोक विचारताले ही सेमी फायनल काय म्हणून. ओके, आमी पळयतना आमी सांगताले की प्रत्येक निवडणुका ही आमकां फायनलूच आसा, सेमी फायनल न्ही तर प्रत्येक निवडणुका फायनल आसा. आमी त्या परेन काम करता. पण एक गजाल आमी जे सांगलां की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा पयले फावटी ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर आमचे सरकार म्हाज्या बरोबर म्हाजी 12 मंत्र्यांची जी टीम आसा ती स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आनी रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर मॅक्झिमम फोकस करतले. त्याच धर्तीचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागाचो विकास करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा आणि निश्चितच पुराय ग्रामीण भागात वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली जाय ओके
त्यो आमी करपा खातीर आमी सगळे जाण कार्यरत आसतले. नक्कीच जर आमी त्या नुसार पळयत म्हणजे आमी हल्ल्यात्योय मार्जिन्स पळयता आनी आमी जिखल्यात्योय मार्जिन्स पळयता. हांव मुद्दामून अध्यक्षान सांगलें आमी जिखल्या त्यो मार्जिन्स जर पळयत जाल्यार त्यो खूब व्हड मार्जिनान जिखल्या आनी आमी हल्ल्या त्यो मार्जिन्स जर पळयत एखादो दुसरो मतदारसंघ पळयत जाल्यार आमी खूब लागीं येवन आमी हरले. बट तरी सुद्धा कांयच हरकत ना. आमी त्या मतदारसंघात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे काम लोकां पर्यंत वचपाचें चालूच उरतलें. आमी जी लोकसेवा जी करता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सरकारच्या माध्यमांतल्यान तें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आसतलें. पयलीच फावटी म्हणजे ही निवडणुका म्हणजे लोकसभेच्या उपरांत आनी बायपोलाच्या उपरांत पुराय 80% वोट करपी ही निवडणुका आशिल्ल्यो आनी तशी ती आमच्या सरकाराची टेस्ट आशिल्ली. म्हणजे आफ्टर द लोकसभा 1 वर्स पुराय जालें आमच्या सरकाराक 18 म्हयने पुराय जाले आनी 18 म्हयन्याच्या उपरांत आमी सगळे जाण निवडणुकेक गेल्ले. विशेष करून म्युनिसिपालिटी सोडल्यो जाल्यार सगळ्यात 80% वोटरांनी मतदान केल्लें आनी तांचो कौल हो भारतीय जनता पार्टीक तांच्यांनी दिल्लो आसा. त्या खातीर परत एकदां हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी अशाच पद्दतीचो तांचो आशिर्वाद हो भारतीय जनता पार्टीचेर गोंयच्या जनतेचो सदोदीत आसूनी इतकेंच सांगपाचें आसा. बाबू हांगा आमचे मदीं उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद तनावडे, माझे मित्र श्री बाबू गवळेकर आनी हांगा उपस्थित सगळे मिडियाचे भाव. हांव चड वेळ घेना. आमचे मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी सगळे सांगलेलेच आसा. पार्टीचे अध्यक्षान आमकां भरपूर सहकार्य केलें सगळे लेवलाचेर जे काही आमकां अडचण आयली. पूण एकूच तुमकां सगळ्यांक सांगपाक की ज्या तरेचो आमी आयज ग्रावंडाचेर आमी पळयतना स्वता मुख्यमंत्री खबर हांव तांकां पोस्ट करीत रावतालो रोज आनी पार्टीचे अध्यक्षाक बी बाबा ज्या तरेन आमचे भोवाब जाता भोवाब जावन काय वयले वयर आमी राजकारण काय करिना. पार्टीचे जे कितें विचार आहा आनी पार्टीन जे कितें लोकां खातीर कोविडा खातीर केलें आनी मुख्यमंत्रीच्या मार्गदर्शना सकयल आमी जे सरकार चलयता आनी पक्षान आनी पक्षाचे जे कितें व्हॅल्यूज आहा आनी त्याच बरोबर पक्ष कितें करपाचे आहा मुख्यमंत्रीन जे कितें घोशणा केल्ली आसा ते आमी कशें इम्प्लिमेंट करतले हे विशय घेवनूच आमी लोकां मदीं गेल्ले आनी आमी पॉझिटिव्ह विचार घेवन गेल्ले. आनी ओवरऑल जर फीडबॅक जर गावलो तुम्ही जर माझे फेसबुक कोण फॉलो करता एक अशी मिटींग ना जे काही लोकांनी प्रतिसाद दिवंक ना काय प्रश्न कोणी विचारलो लोकांक विश्वास हा की फुडल्या 16 म्हयन्यान किंवा 15 म्हयन्यान हे जे सरकार जे मुख्यमंत्री नेतृत्व करता या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी इतलें सांगलेलें आसा लोकांक. आयज कोणी म्हाका विचारलें की कशें कितें जाता जे कितें आश्वासनां दिल्या हे पूर्ण करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो आनी तुमी आमच्या सरकाराचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी हे विश्वास लोकांनी आमचेर सगळ्यांचेर दवरलेले आसा. आनी मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आनी मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडे यांचे मार्गदर्शन सकयल आमकां हे भोवमत गावलेले आसा. आनी त्याच बरोबर तुमी पळयल्लें आसा आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलें की व्हडले विशय आशिल्ल्यो. आयज म्हाका तरी दिसता IITचो जो विशय आहा हांव आयज पब्लिकली खूब दीस जालो तेजेर उलोवंक ना पूण IITचो विशय IIT निश्चित जावंक जाय. मुख्यमंत्री म्हाका विनंती पब्लिकली करूंक जाय की तुमी IIT करता जाल्यार तुमी ताबडतोब IITचेर सगळी प्रतिक्रिया तुमी फुडें व्हरूंक जाय. थंय 500-600 लोक 1-2 गांव विरोध करता म्हणून पूर्ण 70 आमी विशय व्हेल्लो आनी पूर्ण 70 आमकां इतलेंच सांगलेलें आसा जे कितें तुमी विकास करूं शकता 70 खातीर आनी फक्त 70 न्हू तेकोन मुख्यमंत्रीचो मतदारसंघ जे कितें बरें करूं शकता तुमी जे कितें प्रोजेक्टाच्या माध्यमांतल्यान तेजो परिवर्तन आनी लोकांच्या जिवनाचेर जे इम्पॅक्ट जातलो पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जातलो 3,500 कोटी केंद्र सरकाराचे 2 फेजीन जे येतले ह्या विशय घेवन आमी खाची कोपऱ्यांनी आमी लोकांक आमी सांगपाक आनी लोकांचे ओपिनियन घेवपाचो आमी प्रयत्न केलो. पूण ज्या तरेचो रिझल्ट जो आयला लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा गुळेली बी आमी 50% पर्यंत पावले 1-2 कारण ते 2 मातशे व्हडले बूथ आशिल्ल्यो. त्याच बरोबर बाकी सगळे 70चे जर तुमी पळयल्यार एक असो बूथ ना जे काही लोकांनी बहुमत आमकां दिवंक ना. आनी हांवें पळयल्लें आसा की काँग्रेस पार्टीची परिस्थिती 80% बुथाचेर पोलिंग एजंट नाशिल्लो बाकीचे आम आदमीचे पार्टीचे खंय पोलिंग एजंट नाशिल्लो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की मुख्यमंत्रीक आमी सदां आमची आसताच चर्चा कंटिन्युअसली आनी भुरगे जे आहा उत्साहीत आहा आनी तांकां एक आशा आहा की मुख्यमंत्रीन जी आश्वासनां दिल्या आनी जे आश्वासनां आमी पार्टीच्या लेवलाचेर जे दिल्ले आसा ते आमी लोकां कडेन जे पावयल्ले आसा आमी ते पूर्ण करतले. मुख्यमंत्री आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडे यांचे सहकार्यान
कारण त्यांचे सहकार्य असल्यारूच आम्ही ते फुडें व्हरूंक शकता लोकां मदीं आनी लोक रावल्या आनी आशेन रावल्या की फुडल्या 14 म्हयन्यांत आनी म्हाका खात्री आहा की जे कितें आश्वासनां मुख्यमंत्रीन केल्या पार्टीच्या अध्यक्षान आमकां सहकार्य मार्गदर्शन केलां आमी जे केल्यार फुडले विधानसभेच्या इलेक्शनाक बी आमकां त्रास जावचो ना आनी एक सांगता की हांव डायरेक्टली उलोवंक सोदिना पूण जर तुमी पळयल्यार जायते लोकांनी जायते विशय जायते सोशल मिडियाचो वापर जायते फोरमाचो वापर जायतो रिलिजियस प्लॅटफॉर्माचो वापर केलो पूण तेजो कांयच परिणाम आमच्या परिसरात काय नॉर्थ गोवा आसूं काय साऊथ गोवा आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू गोळकर जे म्हाजे बरे मित्र आहा ते बसल्या ते तुमकां सांगतले पूण हांवें मायन्युटली पळयलें की लोकांक विकास जाय लोकांक जाय की आपलें जीवन कशें सुदरूं शकता लोकांक बऱ्या रितीन पाणी सोय कशी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करूं शकता आनी हेजे नरेटिव्ह आसूंक जाय आनी आमी ते नरेटिव्ह घेवन लोकां मदीं गेले आनी आयज पूर्णपणे 37 तालुका पोलरायज जाल्ली आसा आनी पोलरायज जावन आमच्या भारतीय जनता पार्टीक आनी मुख्यमंत्री आनी आमचे श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे गोवा राज्याचे आमचे अध्यक्ष आनी जे आमकां सदां मार्गदर्शन करपी श्री तानावडे यांचे हे म्हाका दिसता हे क्रेडीट तांकां वचूंक जाय कारण त्यांचे नेतृत्व सकयल हे विजय आमकां गावल्ले आसा आनी आमकां बी त्या तरेन आमकां ते बरे हे जाता फुडें वचपाक आनी मिडिया एकूच हांव सांगूंक सोदता की हांव इतले दीस उगी आशिल्लो म्हाका कोणी तरी मेसेज धाडली अरे तूं इतलो दीस उगी कितें आहा काय कितें गडबडला काय कितें आहा काय ना गडबडपाचो प्रश्न ना गेले 25 दिसा मतदारसंघाचे खाची कोपऱ्यान भोंवतालो घरोघरी भोंवलो इतलेच लोकांनी सांगले की आमकां विकास जाय आमकां जर कितें येता बरें तें करात आमी तुमचे बरोबर आहात आनी हे जे मतदान जालां हेजे वयल्यान एकूच दिसून येता की लोकांनी त्या तरेन आपलो कौल दिल्लो आसा आनी त्या तरेन विश्वास प्रकट केल्लो आसा भारतीय जनता पक्षाचेर आनी नेतृत्व जे आसा आमचे पार्टी आमचे मुख्यमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष आमी स्थानीक लेवलाचेर नेतृत्व करता सत्तरी आनी उसगांवचे परिसरात सगळो लोक भायर आयलो आनी सगळ्या लोकांनी प्रयत्न केलो की मॅक्झिमम वोटींग हाडपाचो कोणी प्रयत्न करूना लोक आयले भायर लोकांनी येवन आमी पयलीं सारकी तुमी जर खंयच गाडी पळोवंक नासतली मिडियान आनी लोकांनी त्या तरेन भायर सरून मतदान करून आमच्या सारख्या भागात आमी पळयलां की सकाळ फुडें मतदान जालें आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की भारतीय जनता पक्ष ह्या तरेन आमी जर लोकांचे जे आश्वासन दिलें ते पूर्ण करपाचो आमी प्रयत्न केलो फुडल्या 14-15 म्हयन्यांत म्हाका खात्री आहा की परत एकदा सरकार भारतीय जनता पक्षाचेच आसतलें गोंय राज्यांत काँग्रेसची तुमी परिस्थिती आम आदमीची पळयल्यार तेजेर हांव कांयच टिका करूंक सोदिना कारण काय अर्थ ना ते टिका करून पण मेन म्हणजे कितें टिका करण्यासारखी कितेंच ना मनीसच नासलो जाल्यार टिका कसलो करतलो कोणूच ना आनी त्याच बरोबर मदत पडली तांकां ते स्थानीक जे ठरावीक पूण त्याच बरोबर लोकांचो विश्वास लोकांनी व्यक्त केल्लो आसा आनी हांव आभार व्यक्त करता मुख्यमंत्रीचे आनी पार्टीचे अध्यक्ष श्री तानावडेचे कारण आमचे तेणी दोगांनी त्यांचे नेतृत्व सकयल आमकां हो रिझल्ट गावला आमी सगळ्या लोकांनी एक टीम म्हणून आमी सगळ्यांनी काम केल्लें आसा तशेंच आमी काम करत रावतले आनी एकमेकाक सहकार्य करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो लोकांची जी अपेक्षा आहा ते कसल्याय परिस्थितींत आमकां पूर्ण करूंक जाय आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आहा आमी वी विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल ऑफ गोवा जशें आमचे अध्यक्ष सांगले सदानंद तानावडे तशेंच आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मुखेली विश्वजीत राणे हे सगळे सविस्तर सांगले आसा हांव इतलें सांगतलो की वायज कौल जो दिल्लो आसा ते पार्टीचे ज्या पद्दतीन पार्टीने कार्य केल्लें आसा संघटनेन कार्य केल्लें आसा तेजे फेवराक आसा त्या प्रमाणे आमच्या सरकाराच्या वतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ह्या कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां ज्या पद्दतीन हाताळ्ळा ज्या पद्दतीन कार्य केल्लें आसा हेजी पावती म्हणून आयज आमकां लोकांनी हो घसघशीत असो यश दिल्लें आसा आयज दुसरें हांव अशें म्हणटलो की आमी 10 जाणांनी प्रवेश केल्लो काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपाक आयज आमकां लोकांनी खंय तरी कौल दिल्लो आसा की लोकांनी मानून घेतलें आसा की आमचे डिसिजन जे आसलेले ते योग्य डिसिजन आसा हे एक फावट दाखोवन दिल्लें आसा म्हणजे मतदार सावथाक हांवें लागींसान पळयलां म्हाका स्वता 4 मतदारसंघ लागत जिल्ल्याचे 4 मतदारसंघ आमी जिखले आसात आनी सरभोंवतीचे मतदारसंघ जिखले आसात ज्या मतदारसंघांनी काँग्रेसचे उमेदवार आशिल्ले त्या काँग्रेसच्या उमेदवारांचे डेपोजीट जप्त जाल्ले आसात अशे पद्दतीन तेंचे हे केल्लें आसा आनी हे यश जे दिल्लें आसा ती संघटनेचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेख तानावडे यांचे कार्य एंटायर टिमीचे कार्य त्याच प्रमाणे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ज्या ह्या कंडिशनाक म्हळ्यार मायनिंग बंद आसा
टुरिझम ना असली कंडिशन फायनान्शियल थोडे वयर सकयल आसतना सुद्धा ज्या पद्दतीन फायट दिल्ले आसा, ज्या कोरोना महामारी भितर सुद्धा कार्य केल्ले आसा, जे आज अनेक पर्यटक गोंयांक सेफ अशें पळयतात, आज अनेक भागांनी आमी पळयतात गर्दी जाल्ली आसात. म्हणजे अशें सगळें करता आसतना आमच्या सीएमाचें कंट्रिब्युशन योग्य दिशेन आसा आणि पार्टीची जी संघटना आसा ती मजबूत आसात आणि ताका लागून हे आमकां घोघळी यश मेळ्ळें आसा. आयज सगळ्यांक आभारी आसा जे कोण निवडून आयिल्ले आसात तांकां हांव शाबासकी दिता, पुरवी दिता. आनी सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसात त्यांनी अथक परिश्रम म्हज्या भागांतून मुद्दम सांगत दिसता की म्हाका हे इलेक्शन नवेनशें, कित्याक हांव इतली वर्सां काँग्रेस पक्षाचो. जेन्ना हांवें भाजपात प्रवेश केले उपरांत आयज म्हणजे सगळे एक संघ रावन कार्यकर्त्यांनी काम केले. जे काँग्रेसचे इतली वर्साचे कार्यकर्ते आसले ते भाजपमय जाल्ले आणि मूळ भाजपाचे असले ते आसले, एक संघ रावन कार्य केल्ले आसा. आणि आयज खंय तरी जे आवाज करपी जांकां विशय ना, मुद्दे नाका जाल्ले मुद्दे घेवन बसलात. कित्याक ज्यो गोंयांक जाय आसल्यो IIT जायी जावं लायटीच्या जायी आनी कितें जायी असली गजाली कडेन विरोध करणाऱ्या लोकांक आयज खंय तरी चाबूकशें पडला तोंडाचेर. आयज लोकांनी कौल दिल्लो आसा, आज कौल दिल्लो आसा टोटली भाजपाच्या फेवराक दिल्ले आसा. आणि सुरवातीक हांव म्हणा की हांव कॅम्पेनिंग करता सुद्दां म्हणा की कौल आसतलो तो भाजपाक आसतलो. आणि आतां आमी दिसून येता की ज्या पद्दतीन घवघवीत यश येयल्लें आसा हें कार्य, ज्या पद्दतीन संघटनेन जें कार्य केल्लें आसा, आमच्या मुख्यमंत्र्यान जें काम केल्लें आसा, ते कोविडाच्या महामारी भितर हे कोणी पक्षांनी काम केल्लें ना. फक्त टिका करपाच्या पलीकडे कांयच केलें ना. पण फिल्डार काम केल्लें, फक्त भाजप पक्षान काम केल्लें, पार्टीन काम केल्लें आणि मुख्यमंत्री आमच्या सरकारान काम केल्लें. आणि हे यश आमकां लाभलें आसा. आणि ह्या हेजेर आमी म्हणटात सीएम कशें म्हणलें की हे इलेक्शन आमी सेमी फायनल हे क्वॉर्टर फायनल तशें न्ही. प्रत्येक इलेक्शन आमकां तितलें म्हत्वाचें. आणि जे इलेक्शन जशें आमी आतां जिल्ह्यात जिखले, फुडले आमी म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनां जिखतले आणि येत्या 22 जे आमी असेंब्लीचे इलेक्शन आसतले कमीत कमी 30 आमदार ते जिखून आमी परत एक पोडी जे आमी सरकार करतले ह्या विश्वासात. आणि पोडी जे जिखून आयिल्ले आसात तांकां शुभेच्छा दिता, पुरवी दिता. आणि पार्टीचे संघटनेचे कार्य, पार्टीचे कार्य आणि आमच्या मुख्यमंत्र्यान ज्या पद्दतीन हाताळला तांकां हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक सांग अशें दिसता की जे गोंयचे जनरल पब्लीक आसा, वोटर्स आणि जे एज्युकेशनाक चलयता म्हणजे सोशल मिडिया किंवा एक्चुअल, ते दोन वेगळे लोक आसा. हे तुमी एनालिसीस करपाचें, आमी न्ही. तुका कितें दिसता तुमचें? हे पळय, आमकां गोंयचो मतदार म्हत्वाचो. मतदारांक कितें जाय तें करपाक जाय. आनी गोंयचो डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयचो विकास फुडलीं 25 वर्सां पळोवन जेन्ना शेवटी सरकार आणि हांव मुख्यमंत्री आनी म्हाज्या बरोबरची मंत्र्याची पुराय टीम हे विजन घेवन जे डेव्हलपमेंट सदोदीत करीत आसता. त्या खातीर गोंयच्या लोकांक कितें जाय हाचो विश्वास घेवन आमी तें करीत आसा. कोण सोशल मिडियाचेर कितें करता ताचें आमकां पडलेलें ना. It looks like in some of the constituencies that the candidate or the person matters the most, like Vishwajita Jetu Mithal and Vishwajita Kamal. I just want to correct you. One sec. I want to correct you. One is when you believe in the leadership of the leader, and one is we have two leaders sitting here. One is the chief minister, and one is the party president, who has been minutely monitoring what is going on in my constituency, and wherever I had difficulty, he used to come and guide me. Second is the chief minister and the policies of the chief minister that is good, and the assurance is given, and the people believe the assurance. We have got 14-15 months left for the next election. It is not any individual. It is the organization and all the factors put together. Because many times why I intervene now? I should not have intervened. I'm intervening because you said individual basis. There's no individual basis here. This is a party organization. This is the party. Now once the man becomes a candidate of a particular party, it is the whole system that works towards his victory. It's not any individual here. आमी ताका फक्त जोडून आमचे हेल्थ मिनिस्टर उरले ताका जोडून आनी एक सांगता. आमी जिखल्या थंय पार्टी जिखल्या, हरल्या थंयसरूय पार्टी हरल्या. वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग. एक प्रश्न आसा, तुम्ही ज्या तरेन कोविड हँडल केला फाटल्या 7-8 म्हयन्यांत, ताकाय हो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री आनी आमी पूर्ण टीम, कारण तुम्ही आमी सगळ्या लोकांनी मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी कोविडा खातीर आमी त्रास भरपूर काडले. अशी परिस्थिती इट्स अ अननोन एनिमी लायक आय ऑलवेज यूज टू से. आनी लोकांक आमी कन्विन्स करपाक, लोक जेन्ना आमी भाशण करताले लोक तकली हलयताले and they believed, and also in terms of what the chief minister approved about home isolation and other things. As a result, we were in capacity, and people who were not able to control in other states, they were coming and giving us a lecture here on how we should manage COVID. Actually, that's a sad state of affairs. But people have appreciated the effort of the state government as far as COVID management is concerned. आता परत एकदा तुका सांगता, भिवपाची गरज ना.
Okay, how big is this advantage is for you as a chief minister to go ahead as far as municipality election as well as CCT elections are concerned? तू मातसो उशीर आयलो आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हाणें ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें. IIT बाबत विश्वजित राणे म्हणाले ते पुढे नेणार डबल ट्रॅक फोन किंवा मोलेचे जे विषय आहेत त्याच्याबाबत सरकार वेळच्या वेळी उत्तरं मिळली जाईल. आता सरकारची भूमिका बदलली. वेळच्या वेळी उत्तरं मिळली जाईल. सांगितलं मिनिस्टरने ना यू गो मांद्रे जे सिव्हिल ऑफिसर इंडिपेंडंट आहे नो डाउट ते तुमच्याच गोळी आहे तुमका दिसला की जे पक्षान जर तुमच्या त्यांना तिकीट दिली गेली तुवें सांगलें मरे उत्तर. तुम्ही जर सांगले तर तुमचा दिसणार की तुमच्या सिनियर लिडरांनी टॅक्टिकली मूव्ह करून तुमचे सीट घेऊन उडयला. हय केन्ना केन्ना थोडेशे इलेक्शन म्हटलें काय काही गजाली जाता. तुवें सांगलें ते दोन्ही आमच्यातलेच म्हणून मरे बरी गजाल आसा. ओके पण टॅक्टिकली सिनियर लिडर तुमचा एक वावूला तशें काय ना. तशें काय ना. काही एक सीट आमचो तो 25 मतांनी 23 मतांनी पडला. आता कोण गर्देन कोणाक येता आनी कोणाक मेळटा ते काय कळना ना रे. खूब जाण येता न्ही रे तशें. आतां गडबडीन कशें प्रत्येक जाण येता मेळटा सगळे फोटो मारता पळय तेन्ना म्हाजो एक फोटो पब्लीश केल्लो न्ही रे पळोवंक नासलो तुवें. तशें जाता तें गर्देन. सांग तुवें कितें म्हणा. बीजेपीच्या 85% उमेदवारांक मेंडेट दिले पूण जिल्लो पंचायती स्थापनेपासून आपण पळयता की अधिकार ना म्हणून ते जिल्हा पंचायतीच्या आता तांकां अधिकारूय दिल्ले आसा तांकां निधी वाडोवन दितले आनी विशेष करून आमी जेन्ना रुरल डेव्हलपमेंटाचेर फोकस करतले म्हटला पळय न्ही त्याची रुरल डेव्हलपमेंटान तांकां इन्वॉल्व करून घेतले वयतले. हा मुद्दामून आमी जो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट घेवन जो लोकांकडे गेला म्हणजे जिल्हा पंचायत जाल्यार तुमकां ह्यान फुडें सांगतना आमकां काम ना म्हणून तांकां खूब काम आसा. काम करपी मनीसूच जाय लोकप्रतिनिधी काम करपी जाय.